पर्टिक्युलर स्पॉटाचेर आनी डॅमेज केल्ली आसा. सो दिस इज द सिच्युएशन. बट हातून कितें आसा, बिकॉज टुडे इट इज नॉट पंपिंग, इट इज नॉट इन यूज, इट इज ओनली फिल्ड विथ एअर, देर इज नो रिस्क टू एनीबडी हियर, विच इज अ गुड थिंग आयच्या दिसाक. बट वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल जेन्ना पंपिंग चलता, दॅट आमी केअर घेतात आमच्या सायडीच्यान. प्लस वी आर ऑल्सो स्टॉपिंग एनीबडी फ्रॉम एक्सकवेशन वेन एवर पंपिंग इज गोईंग ऑन, बिकॉज पंपिंग चलतना इट कॅन बिकम अ मेजर डिजास्टर. श्रीकांत बाबा, हाजे पयलीं तुमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें एक टायम पुलीस आपण पंपिंग बंद केलें आसा आय थिंक. हे पयरच्या दिसा कितें जालें, 2 दीस पयलीं आमीचे पंपिंग चालू आशिल्लें आनी ते उमयेचें तें टेम्पटेशन आसा थंय तांचें एक्सकवेशन चालू जाल्लें. एक्सकवेशन पंपिंग चलतना सामकेंच लागीं आशिल्लें पायपलायनीच्या. सो आमी तांकां सांगलें, मागीर ते म्हणपाक लागले ना आमकां इन्स्ट्रक्शन वयल्यान येवपाक जाय अशें तशें. सो इमिजिएटली स्टॉप करपा खातीर आमी पुलिसेक इंटिमेट केलें आनी पुलिसूय सायटीर आयली. ताच्या मागीर आमी रिटर्न इन्फॉर्मेशनूय दिलें पुलिसेक की अशें जालां आनी हेज्या फुडें ड्युरींग पंपिंग देर शूड नॉट बी नो एक्सकवेशन नियर द पेट्रोलियम पायपलायन. श्रीकांत बाबा, हांचे पयलीं तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक बी दाखोवन दिल्ले जागो पायपलायन. हय, पायपलायन आमी 2 सायडीन दोनी एंडाक हेजे दोनी एंडाक आमी एक्सकावेट करून दाखोवन दिल्या. प्लस आमी हांगा पिट्स मारून पळय हे सिमेंट पोल, हो सिमेंट पोल घातला तो पायपलायनीचो. हांगा एक सिमेंट पोल आसलो तो आतां उडयला तेंच्यांनी ब्रेक करलो. हांगा सिमेंट पोल आसलेलो वीच वॉज इंडिकेटींग पायपलायन. आनी आमचो सिक्युरिटी आसलो आनी सिक्युरिटीन तेन्ना ताका इंटरव्यून केलें की अरे आमची पायपलायन आसा. तो म्हणपाक लागलो खंय आमकां काम करूंक जाय, आमकां काम करपाचें इन्स्ट्रक्शन ना. खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर हॅज बीन केअरलेस डिस्पायट सेवरल रिक्वेस्ट आनी इन्फॉर्मेशन आसून सुद्दां. म्हजे कडेन भरपूर कम्युनिकेशन आसा इन वीच आय हॅव बीन अलर्टिंग देम अगेन एंड अगेन दॅट प्रोजेक्ट पायपलायन इज सेकंडरी, ह्युमन लायफ इज प्रिशियस, वी कॅनॉट प्ले विथ ह्युमन लायफ. पंपिंग चलतना बिकॉज ऑफ दीस पेट्रोलियम पायपलायन इट कॅन कॉज डिजास्टर आनी वी शूड नॉट अलाव एनीथिंग लायक दॅट टू हॅपन. आता एक अंदाजे कितलो टायम असो लागूंक शकता हें? आता म्हाका एक 3-4 दीस लागपाक शकता. 3-4 दीस. पण एट दॅट टायम वेदर ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड, हाऊ डू यू असेस द सिच्युएशन? ना ट्रॅफिक कॅन मूव एब्सोल्युटली. आमी आतां ओपन करतले आनी कितलो सेक्शन डॅमेज जाला कितें जाला तो एसेस करून मागीर तितलो सेक्शन आमी रिपेअर करतले, वेल्ड करतले लायक अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी. पूण आतां सद्याक असो देर इज नो इमिजिएट थ्रेट. ना देर इज नो इमिजिएट थ्रेट, देर इज नो प्रोडक्ट क्रायसीस ऑल्सो, बिकॉज एटलिस्ट 10-15 डेजाचो प्रोडक्ट आसा आमचे कडेन टर्मिनलान. सो प्रोडक्ट क्रायसीसय जावचें ना आनी कोणाकय थ्रेट ना, बिकॉज इट इज हॅपन ड्युरींग नॉन पंपिंग अवर्स. So fortunately there is no ship that is pumping presently. Fortunately tomorrow it was expected, but we will decide. ताका मागीर डिफर करपाचें जो पर्यंत आमचे रिपेअर जाय. सो अंदाजे 3 ते 4 दीस लागतले. ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड. हय ट्रॅफिक इट इज अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी ना. येस. कशें केन्ना इम्प्रूव जातली ट्रॅफिक सिच्युएशन आनी सद्या कितें अरेंजमेंट तुमी केल्लो आसा? ती पायपलायन जी रप्चर जाल्या, सो नाव द ऑथॉरिटीज हॅव कम. वन्स दे गिव अ ग्रीन सिग्नल देन ओनली वी कॅन ओपन द ट्रॅफिक मूवमेंट. अदरवाइज नाव वी हॅव डायवर्टेड द ट्रॅफिक. दोज वॉट going towards Verna side, Bogmalo, they can take Chikalim and Vishal Megamart Road, and then we go to the distance. As of now, we have just diverted the traffic for the safety of the public. कितले तास जाले सर इन्सिडेंट जावन ट्रॅफिक डायवर्ट जावन कितलो वेळ जालो? Those people who have already over here, तांकां आमकां स्टॉप करून दवरचें पडलें for 15-20 minutes, and already फाटल्यान from Ayana Ansa median gap कडल्यान आमी already divert केल्लें. So the traffic was there. So we managed with our staff. So traffic will normal जातले थोड्या वेळान once the repair work starts. Once the authorities give the green signal that we can open the road, then we will open the road. As of now, we have diverted the traffic moving towards Verna, Bogmalo, Swarinagar from Chikalim and Vishal Megamart Road. जंक्शना कडेन ती बस जाली, पूण बरें की इतलेंच की कांय पंपिंग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी कांय हें नाशिल्लें पळय, तशी कांय डेंजर अशें ना सद्याक. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल, ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर एंड वी वील टेक फर्दर एक्शन.